वजन आणि माप खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारा सांजे पणजे कदंब बस स्टँडातल्या पसऱ्यांचेर धाडी घाल्यो। कायदो मोडून पॅक केल्लो माल अधिकाऱ्यांनी जप्त केलो। जप्त केल्ले खावपाचे जिन्नस विकपी आणि तयार करप्यांक नोटीस धाडून कारवाय करतले अशें वजन आणि माप खात्याचो अधिकारी पंकज नार्वेकरान सांगले। लोकांनी इतलें करूंक जाय की गमत करून दिले 200 ग्राम दिले न्ही आनी तुमी काउंटर चेक तांचे कडेन तांकां सांगूंक जाय आमकां मशीन अवेलेबल करा वी वॉन्ट टू काउंटर चेक ही सारकी आसा काय ना आनी आपूण जे प्रायस दिता त्या प्रायसा प्रमाणे आपल्याक वस्तू मेळपाक जाय। आतां ही आतां अक्षय बेकरी आहा न्ही आनी कितें केलां केक 200 ग्राम 25 रुपीज केक 400 ग्राम 50 रुपीज कप केक 12 पीसीस ₹20 एकाच पॅकाचे तीन हे घाला कळ्ळें तुमकां कितें म्हणटा तें। आतां हो जो पर्टिक्युलर आयटम आसा न्ही हो कितें हो 200 ग्राम्साचो आयटम काय हो 400 ग्राम्साचो आयटम काय हे कप केक 12 अशें कळटलें लोकांक। आनी कितें आसता आतां समज दिता येना कोणाकूय पयलो आतां असो समज कोण गिरायक नासतना समज आयले हाडून हे दिवंक शकता 25 रुपीज म्हूण सांगतले 200 ग्रामसून गिरायक खूब समज आसलें न्ही होच दितले आनी 50 रुपया म्हूण सांगतले हाजे 50 रुपया रेट घाल्ली आसा न्ही 25 घाल्ले तर 50 घाल्ले म्हणून इन दॅट वे दे कॅन चीट द पीपल न्हू। हांकां पयलीं आमी नोटिसा आतां दितले न्ही आनी त्या प्रमाणे हे जे कोण आसा न्ही मॅन्युफॅक्चरर तांकां सगळ्यांक आमी नोटिसी धाडटले। आयटम वी आर सिजींग फ्रॉम द शॉप तांकां पयलीं म्हणटा ते आयडिया दिवपाक जाय। फायन बी कितें आसा तांकां? हय फायन आसा तांकां पण कितली आसा तांकां फायन? फायन डिपेंड्स अपॉन द सेक्शन म्हणजे आतां हाजे प्रमाणे फायन फ्रॉम 2000 टू 10,000 इतलो पडूंक शकता। त्या सेक्शना प्रमाणे फायन प्रत्येक सेक्शनाचे फायन हे केल्लो आसा। चुरलाच्यान बेळगांव वचपी रस्तो मंगळारा सकाळच्यान सांजे 6 मेरेन अकस्मात बंद केल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाले। गोंयच्यान बेळगांव वचपाक चुरला शॉर्टकट आशिल्ल्यान चडशे लोक त्याच रस्त्यान बेळगांव वतात। घाटांतलो रस्तो बंद आसतलो म्हणपाची कांयच कल्पना लोकांक नाशिल्ल्यान दोनूय वटयां लोक आनी मोटारी दिसभर आडकून पडल्यो। पायपां घालपा खातीर रस्तो खणिल्ल्यान येरादारी पुराय बंद आशिल्ली। सकाळपासून रस्ता 4 वर्ष झाली रस्त्याचं काम चालू आहे काय 3 वर्षाचा टाईम होता तरी 1 वर्ष जास्त झालं तरी यांचं रस्त्याचं काम पूर्ण झालेलं नाही आणि एकदम रस्त्याची दुरवस्था झालेली आहे। आम्ही बेळगाव येवपा लागून भायर सरलेले आहे। हांगा रस्तो अचानक हेंच्यांनी खोदून दवरला आमकां वचपाक वेवस्था रस्तो ना काय ना 4 तास जाले आमी हांगाच उबे रावला जेवणाची सोय ना काय सांगिनासतना हेंचे रस्तो बंद करून दवरला आणि ह्यात आपल्या प्रवाशांना प्रॉब्लेम आलेला आहे तो आता चालू आहे त्याचं कामकाज लवकरात लवकर त्याचं दाखवा होईल आणि आम्ही सर्वांना आम्हाला हा प्रॉब्लेम आला आहे मी बेळगावला जाणार आहे पण माझ्यासाठी सर अजून हा 2 तास कामकाज चालू राहणार आहे। हे रोड जे काम चालू आहे 2-3 वर्ष चालू आसा 2 किलोमीटर पेंडिंग असल्याच्या कारणान हे काम बंद असले तेंच्यानी कितें मदीं 8 दीस पावस ना म्हणून त्यांनी हे ब्रिजाचे जे काम चालू आहे ते पायपां घालपाक म्हणून त्यांनी चालू केले। ओके चालू केल्यानंतर त्यांच्यानी कितें पावस आता कालच्यान स्टार्ट झाला तो काल स्टार्ट झाला म्हणटर ते पावस चढ जातकच हे सगळे माती बिती सगळे हे व्हाळ बी सगळे भरून घेवन व्हावन गेले येवपी सगळ्या लोकांक गाडयांनी सगळ्यांनी प्रॉब्लेम झाला। आयज आमी तांकां ते इंजिनियर कोण येयले तांकां आपोवन घेवन ते कंपनीचे KRDC कंपनी एक कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेले तांकां आमी ते सांगून घेवन हे काम आता क्लियर करा आणि हे एक ब्रिज झाल्यानंतर दुसऱ्या वाट अजिबात त्यांचे ब्रिज करपाचे ना 2 महिन्यानंतर करपाचे आता अजिबात तुम्ही हात घालपाचे ना। दालगात कोंकणी अकादमीक कचेरी आनी अर्थीक आदार करपाचें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिला। अकादमीच्या रुप्या महोत्सवी सुवाळ्या वेळार तो उलयतालो। मडगांवच्या रवींद्र भवनान हो सुवाळो जालो। ह्या वेळार फादर प्रताप नायकान मुख्यमंत्र्यांकडेन 5 मागण्यो केल्यो। ह्यो मागण्यो फुडल्या 5 वर्सां भितर तडीक लावपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलां। गोंयचो परमळ ह्या पुस्तकाचें मुख्यमंत्र्यान विमोचन केलें। मागणी क्रमांक 1 कला अकादमी दर वर्सा कोंकणी आणि मराठी पुस्तकां खातीर इनाम दिता। रोमी लिपींतल्या कोंकणी पुस्तकां खातीर वेगळो एक गट करचो आनी इनाम दिवचें। मागणी क्रमांक 2 जो पैशांचो आनी हेर पालव सरकार मराठी अकादमीक दिता तितलोच पालव सरकारान दालगाद कोंकणी अकादमीक दिवचो। मागणी क्रमांक 3 तियात्र नाटक आनी हेर माचयेवयल्यो कार्यावळी वर्सभर पणजे जावचे खातीर एक आधुनीक दर्जाचे रवींद्र भवन पणजे प्रासा लागीं बांदचें तशेंच म्हापश्यां एक रवींद्र भवन वेगळी बांदचें। मागणी क्रमांक 4 पयली ते 12वी मेरेन जांकां रोमी लिपींतली कोंकणी शिकूंक आनी शिकोवंक मन आसा
तांकां सरकारान मान्यताय दिवची. मागणी क्रमांक 5 राजभास कायद्यांत रोमी लिपींतले कोंकणीक आस्पावन घेवची आणि 20 आणि 5 वर्सांपासून चलून आयिल्ली अनीत काडून उडोवची. जितली हांव देवनागरी कोंकणीचेर माया करता म्हाका दिसता तितलीच माया रोमन कोंकणीचेरूय करतलो ताचें कारण त्यामुळे हांव विचार करता 25 वर्सां तुका की तुका जागोय दिता आनी पयशे तुका खर्चाक कमी पडटले आसा हांव अध्यक्षा कडेन उलयता तशा पद्दतीन करपाक येतलें. आनी समजा कला अकॅडमीक तांकां जागो पावना कितें आसत जाल्यार येणाऱ्या काळात केन्ना ना केन्ना तरी वर्सा देड वर्सा फिल्म फेस्टिवल थिएटर किंवा कॉन्फरन्स रूम खंय तरी पणजेच्या आजू बाजू जागो दवरना ते करपाक केलें जाल्यार थंय तुमकां ताजें आता घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विसव.